गोय पुलिशेन ह्या वर्सा जून म्हयन्यामेरेन 71 किल गोळी वखदां जप्त केली। ह्या सगळ्या प्रकरणांत पुलिसांनी 70 जाणांचेर गुन्यांव नोंदयले जाल्यार 85 जाणांक अटक केली। हातूंत 11 विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा। गोळे वखदां आड जाल्ल्या 70 कारवाई एंटी नार्कोटिक सेलान 20 प्रकरणांचो तपास केला, जाल्यार क्रायम ब्रांचीन 11, कोंगड पुलिशेन 10, हणदूण पुलिशेन 8, पोरणें पुलिशेन 4 तशेंच फोंड्यां, पेडणी, मडगांव, म्हापशें, कोलवाळे, कोलवा आनी आक्षी पुलिशेन दर एकी 2 कारवायो केल्यात। जाल्यार वेर्णा, साळगांव, पणजे, फातोड्डा, कुडचडे, काणकोण आनी दिवचल पुलिशेन दर एकी 1 कारवाय केल्यात। गोळे वखदां आड कारवायेन अटक केल्या 85 जाणां मदीं 25 जाण गोंयकार, 53 जाण गोंया भायले आनी 11 विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा। 11 विदेशी नागरिकां मदले 5 नायजेरियन, 2 युगांडा, फ्रांस, लिबेरिया, नेपाळ आनी यूकेच्या एका नागरिकाक पुलिशेन ताब्यात घेतला। पुलिशेन केल्ले कारवायेन दुबाविता कडल्यान गोळे वखदांचो 71 किल 863 ग्राम सांठो जप्त केला। तातूंत सगळ्यांत चड आसा तो गांजा, ताचें प्रमाण 66 किल आसा। ते उपरांत चरस 2 किल, कोकेन 523 ग्राम, हशीश तेल 1 ग्राम, MDMA 194 ग्राम, ओपियम 194 ग्राम, LSD 31 ग्रॅम, एक्स्टसी 96 ग्रॅम, हेरोईन 50 ग्रॅम, एम्फेटामाइन 8 ग्रॅम, मेटाएम्फेटामाइन 148 ग्रॅम आणि 237 ग्राम केटामाइन जप्त केला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।